नमस्कार. आयज आमी आसात तनिष्का गोमंतक ह्या कार्यावळीन आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार. तनिष्का ह्या कार्यावळीन आयज एक स्पर्धा घडोवन हाडल्या आनी तातूंत श्रावण थाळी आनी फुलांची फाती किंवा तरेतरेची जी फातयो आसता ताची सुद्दां सर्त म्हणजे आयज कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. जाल्यार हांगासर जायत्या भायल्या वाठारांतले लोक हांगासर म्हणजे बायलां हांगासर आयिल्लेली आसा आनी कसले कसले तरेची म्हणजे कसले कसले पदार्थ आमी थाळेन पळयतलीं आनी वेगवेगळ्या फुलांची फाती आतां आमी पळोवया आनी जाणून घेवया तेंचे कडल्यान की तांच्यांनी कसले कसल्या फुलांची फाती घातल्या किंवा कसले कसले पदार्थ आयज तेंच्यांनी थाळेन मांडल्यात ते. सगळ्यांच्योच जर आमी हांगासर पळयत जाल्यार सगळ्यांच्योच फातयो एक वेगवेगळ्या रुपान आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आमी हांगासर एक फाती म्हणजे म्हत्वाचें म्हटल्यार ही जी दुर्वा आसा दुर्वा ती म्हणजे गणपतीक वापरता आनी आमी आतां तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की दुर्वा किंवा तेंच्यांनी जी रान फुलां आसा ताचे भितून एक फाती तयार केल्या. सो तेंचे बद्दल आमी जाणून घेवया की तेंच्यांनी म्हणजे खंयच्या हेतून की तांकां दिसलें की बाबा आमी रान फुलांनी किंवा दुर्वान फाती करची म्हणून. तुमचें नांव कितें? माझे नाव सीमा सावंत. तुमी खंयसून आयल्या? आंध्रेच्यान आयला. तुमी आतां ही फाती करता म्हणजे कसली कसली फुलां घेतल्या किंवा कसले कसले हे घेवन तुवें फाती करपाक? हय हय हांवें दुर्वा घेतले आनी ही कुड्डू म्हणटा ती भाजी मेळटा ती फक्त रानानूच अशी रानान मेळटा शेतान मेळटा ती भाजी खाता त्या पानांची आनी ती मागीर फुलां येता तिका पळय तेची बरें दिसता म्हूण हांवें आयडिया येयली म्हाका आयडिया म्हटल्यार आटी घातल्यार कशी दिसता ती पळोवया. ग्रिनाचेर मातशें लायट कलर बरो दिसतलो अशें म्हाका दिसलें म्हणून हांवें ती आटी घालपाक हें केलें. ही काकीची फाती हांगासर जाल्लेली आसा तिका आमी विचारया की ही कसली फाती आनी कितें कितें फुलां तेणी यूज केल्या ती. काकी तुमचें नांव कितें? सीमा केळुस्कर. खंयसून येयला तुमी? सो तुमच्या फातयेन कसली कसली फुलां आसा आनी कितें कितें घालून तुमी एक सुंदरशी फाती तयार केल्या? फुलां म्हणजे पयलीं हांवें पानां धरल्या बिल्ले माडाची, मागीर ही गाणयारी अशी रस्त्याक जाता ती, मागीर तेज्या उपरांत ही अशीच वाल रस्त्याक जाता कडेक ती वापरल्या आनी ही काळी पानां आसा तिवूय रस्त्याच्या कडेक मेळटा पळय ती वापरल्या. 5 नग आसा बिल्लो माड, गाणयारी, एका खरें एक्चुली गुलवेल म्हणटा थोडीच म्हणटा पण आजून लोकांक खबर ना. गुलवेल आनी ही काळी पानां अशी थोडी एका दिश्टीची पानां म्हणटा. नाव दिशा दिपेश सावंत. हांव मांद्रेचें. हांवें दुर्वा घेतल्या परत ते चारीक ते हें मेळटा पळय हे बारीक बारीक पॉयंट कशें आसा पळय ते घेतल्या चारीचे त्या आनी गोकर्णाची फुलां घेतल्या, शेरवाड घेतला, अनंताचो कळो घेतला आनी हे बटन टायप ते. तुज्या फातयेन फुलां कसली फुलां आसा आनी तुवें बरी सारकी सजयल्या कशी सजयल्या आमकां सांग पळोवया. हांवें नंदाचे कळे मोटेले आनी आमी घरा कडेन गुलाब आसा आमच्या बागेन ते गुलाब काडले आनी हें लायलां पात म्हणटा ती पातीची ती केसरां काडून लायले आनी कांय लावना इतलेंच. हय इतलेंच लायलां आनी पानां खावची पण शरो आसा फाटल्यान. तुमी कितें केल्या तुमची फाती वेगळी दिसपा खातीर? म्हाजी ती हांवें हरयाळी धरल्या, खावची पानां धरल्या, ती हेजी पानां ही फुलां चाफो धवो चाफो ती कलरींग ती हेजी झाडाची म्हणजे अशी चाफो तुमगेर फुलता? धवो चाफो आमचो फुलता आनी ती करण्याची फुलां आनी ती हेजी निळी ती पळय तितकीच आनी कांय ना. कितें तुमच्या फातयेन कसली कसली फुलां आसा जावं कसले कसले हे करून तुमी यूज केला? हे पळय हे ग्रीन आहा ते बोकाडो, हे अनंताचे कळे आनी ही रान झाडां. पूण आतां तुवें एक कॉम्पिटिशनान भाग घेतला सो तुका कशें दिसता? आतां म्हाका बरें दिसलें एक प्रायज घेतलें दिसता म्हणून आतां आनी म्हटलें घालची गळी दिसली म्हूण म्हाका बरें दिसलें. हय हांवें फातयो घाल्या. फातयो घालपाक म्हाका खरें आवडटा पूण म्हाका हांव प्रायज मेळटलें हे दृश्टीन येवना. मग कोणे कश्यो घाल्या कसले तरेचे आतां प्रत्येक जाण हांवें खरें म्हाका खबर ना म्हणून हांवें शेवती बी हाडिल्ली हांगा हाडून म्हाका कोणे तरी म्हणलें ती शेवत्याची बी अलावड करिनात म्हणून म्हणटकीर हांवें अशें अलावड करना जाल्यार हांवें दुसरी फाती जी घरा जाता ती हाडिल्ली म्हणून ती घालून पळयली. आतां प्रायज मेळटलें हाजेर बसून पळोवंक बसून हांव कोणाक तरी मेळ्ळा ही म्हाका आतुरताय हे आसा
आनी तांकांच हांव बरें म्हणटा की तूं अशें हें केलां तें आमकां आवडलें सगळ्यांक अशें. आमी आतां फाती पळयली, वेगवेगळ्या तरेच्यो फातयो आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यो. आतां आमी श्रावण थाली, जी आमकां श्रावणान खंय गेल्यार आमकां असो एक हुस्को आसता की आमकां श्रावण थाली किंवा आमकां वॅज खंय बरें मेळटलें काय म्हणून. जाल्यार आयज तनिष्काच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमकां श्रावण थाली सुद्दां मेळटली. जाल्यार आमी जाणून घेवया की प्रत्येक थाळीन वेगवेगळें अशें कितें आसा तें. आमी पळोवंक शकता की ही इतली व्हडली थाळी आमकां पळोवपाक मेळटा आनी हितून वेगवेगळे पदार्थ आसा. म्हणजे स्पेशल आयज हें आसा जें हांवें भरत धान्य म्हणून वर्स जाहीर केलां जें, तातूंत सगळे हांवें नॅचरल ज्यो आसा त्यो भायले कांयच ना. हे आळू कंदमूळ म्हणून केला हांवें, ज्यो आळू भाजी घालून तातूंत तरेतरेच्यो भाजयो आनी स्पेशल खीर केल्या. तातूंत वयऱ्याच्या तांदळाचे आनी कोकण दुदी घालून मिक्स खीर केल्या. जे भरत धान्या खातीर भाजी केल्या 7-5 भरत धान्य घालून. आनी ह्यो सगळ्यो आसा त्यो स्प्राउटेड म्हणजे एक फळ भाजी, केळे फुलाची भाजी केल्या हांवें. आनी पाले भाजीन हांवें ती हळसाण्याच्या पाल्याची भाजी दवरल्या. आनी दाळचो रोस गोंयचो स्पेशल असो गोंयकाराचो. आनी कडी, मोड आयिल्ल्याच्या हाचें हें दिलां हांवें एक. आनी कारात्याच्यो फोडी आनी राजआवळ्याचें लोणचें आनी टमाट्याचो सार घरा कडेन करून हाडला आमी. हांगा आमकां शिरवळ्यो सुद्दां पळोवपाक मेळटा. शिरवळ्यो कश्यो करतात सांगूंक शकता? शिरवळे पीठ मळपाचें आसता तांदळाचें आनी आतां ते साचो येयलेलो आसता न्हू, तेतून घालून ते गोल फिरोवपाचे आनी मागीर उकळत काडपाचे. आनी हो रोस केला भितर जिरे बिरे घालून गोड बी घालून ते रोस केला, तेजे बरोबर घालपाचे तशें. हो. हांगासरल्यो जर थाळी पळयत जाल्यार म्हाका खऱ्यांनीच रूच आयल्या. पूण आतां जर ही एक थाळी तुमी पळोवंक शकता, ही थाळी जर आमी पळयत जाल्यार सगळे आमचे जे कडद धान्य आसा त्याच्यातून तेंच्यांनी केलेली आसा. आनी तेंचे कडल्यानूच आमी जाणून घेवया की ही कशा प्रकारची म्हणजे श्रावण थाली आसा ती. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव नीता रुपेश परब. तुमी खंयसून आयल्या? पेडणे वारकणच्यान येयला. थाळयेन आमकां भाजयो खूब तरेच्यो दिसता. कसली कसली भाजयोच फक्त आसा? ह्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो श्रावण स्पेशल भाजयो आसा, जे आमकां खूब बाकीच्या सिजनान मेळना, ते श्रावणातूच मेळटा. त्या भाजयांचेर हांवें चडसो भर दिल्लो आसा. तुमी आमकां थोडक्यात नांवां सांगा. ही अळूची भाजी आसा. मागीर ही ताळकुळो जो पावसानूच आमकां मेळटा तेचेर दिल्ली आसा. ही फागला, ती कंटोळी म्हणून आमी म्हणटा तेका, आनी आमच्या गांवठी भाशेन तेका फागला म्हणटा. ती बरे तरेन आमकां यूज जाता. मागीर केळ्याच्या फुलाचेर हांवें चड भाजी केल्ली आसा. मागीर कुळीत आसा पळय तेचे कोंब काडून तेची भाजी केल्ली आसा. मागीर वांग्याचें भरीत ते केल्लें आसा. मागीर सालड आसा, ते आमच्या आहाराक फायदेशीर आसा ते केल्ले आसा. मागीर अळू केल्ले आसा. मागीर हरभरे जे आमच्या हेल्थाक प्रोटीन मेळटा, ते हरभऱ्याचे कोंब काडून हांवें रोस केल्लो आसा. आनी नाशण्याची पातोळी केल्ली आसा नाशण्याच्या पिठाची. ती नाशण्याचें पीठ आमकां सदांच हेल्दी दवरता, तेका लागून ते केल्ले आसा. ह्या थाळयेन तिणी दिवे आमकां दाखयलेले आसात. म्हणजे दिवे दाखोवन कितें स्पश्ट करपाक शकता ते पळय. श्रावण म्हटल्यार देवाचे आमचे दीस सुरू जाता आनी कितेंय आमी करच्या पयलीं दिव्याक सगळ्यान पयलीं म्हत्व आसता. खंय जेवण सुद्दां आसता तेन्ना लायट, कॅन्डलींग लायट सगळें आसता. तशेंच एक प्रकार हांवें हांगासर दिव्याक लागून दिवे दवरून केला हांगासर, की वेगळें कितें तरी मातशें म्हणून, म्हणजे आमचे संस्कृतीचें हांगासर दर्शन जावचें अशें म्हणून. म्हजें नांव दिपाली गौरव दावरे. तुमी खंयसून आयल्या? पेडणे वारखणच्यान येयला. तुमच्या थाळयेन अशे 2 पदार्थ खंयचे वेगळे आसा? तसे भरपूर पदार्थ आसात, पण जो हांवें मोदक केला पळय 3 रंगाचो केला. ग्रीन आसा, व्हायट केला आनी ऑरेंज केला. तो ऑरेंज हांवें कॅरट यूज करून केला. व्हायट नॉर्मल तांदळाचे जो हें आसता आपली पीठ तें केला. आनी ग्रीन हांवें पालक यूज केला. सो नेक्स्ट आसा हें हांवें खीर केला. ही हातीन घरान करून जे आमी शेवयो जाणटी आमची करताली तेणी केला तो. म्हाजे थाळयेन हे मल्टीग्रेन आटा, म्हणजे आमी डेली खाता ते. हरभरे आसा, मेथी आसा, ज्वारी, गहू, नाचणी, हे सगळें आसा भितर. आनी ही खिरणी म्हणून केल्या ते तांदळाच्या पिठाची. तो प्रोसेस म्हणजे फुगोवप, मागीर सावळेक सुकोवप आनी मागीर तेचे हें करप, ते एक वेगळें आहा.
सगळ्यांक. हा वर्षा आश्वेकर गोमंतकाच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की श्रावण म्हयनो आयलो की आमकां बायलांक सारकी आनी सगळ्यांकूच सारकी उमेद जाता. कारण म्हटल्यार श्रावण म्हयन्यान सारखे जाय ते सण येता आनी आमी सारकी बिजी उरतात. सगळी बायलां आमची सारकी हसमुख सारखी दिसतात आमकां आनी आयज ती सगळी जाणां ह्या कार्यावळीन सारकी सामील जाल्यात आनी सगळ्यांनी ह्या सर्तीन भाग घेतल्या. आनी इतले बायलांक पळोवन खऱ्यांनीच इतले बरें दिसता. कारण म्हटल्यार बायलां म्हणटकीर आमकां अशें म्हणटात लोक की चुलीत कडेन रावता, पूण आतांचो जो काळ आसा तो बायलां खातीर खऱ्यांनीच म्हणजे बायलां फक्त चुलूच सांबाळना आनी मुलूच सांबाळना तर आख्खे संवसार म्हणजे कामूय करून घरूय सांबाळटा. जाल्यार खऱ्यांनीच ह्या सर्तीन तुम्ही सगळ्यांनी भाग घेतलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक म्हणटा तशे धन्यवाद पयली म्हटल्यार. आनी गोमंतकाच्या ह्या कार्यावळीन तनिष्का म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की तनिष्का हो प्लॅटफॉर्म बायलां खातीर आसा. बायलांचो टॅलंट खंय तरी मुखार व्हरपा खातीर आसा. आनी बायलां केन्ना भायर सरतली जेन्ना थोड्या बायलांक अशें दिसता की आपूण करतली काय ना, आपणाक जातले काय ना, पूण खऱ्यांनीच बायलांनी आता खऱ्यांनीच मुखार येवपाक जाय आनी आपलो टॅलंट आसा तो दाखोवपाक जाय. तुमचे खातीर हो तनिष्का प्लॅटफॉर्म आसा आनी बायलां खातीरूच तनिष्का प्लॅटफॉर्म आसा. सगळ्यांक सारकी सगळी जाणां रिजल्टाचो वाट पळयता. तुमचेच कडल्यान जाणून घेवया आमी पयली फातयेची प्रायज डिक्लेअर करूया काय श्रावण थालयेची? श्रावण थाली? ओके बरें, श्रावण थालीची करूया. कारण एका थाळीन इतले डिश आशिल्ले, नॉट लेस दॅन 15. आमी खंयचे कॉम्पिटिशन जाता एकूच डिश पळोवपाची आसता न्ही ती. जाल्यार आज 15 स्पर्धा इंटू 1 अशी आज स्पर्धा जाली आसा आनी अत्यंत यशस्वी. सगळे पार्टिसिपंट्सांक हांव खरें म्हणजे म्हाका अशें दिसता की तुमकां एकेकल्या घेवचे आनी इंडिव्हिज्युअल इंटरव्यू करचो अशें तरेन तुमी केल्लें आसा. खंयच कोणाचें कितें चड तिखट जालें, कितें कोडू जालें, म्हणजे अशें जालें की हांव कॉम्पिटिशन जज करतना संपादकाक म्हणलें राजू नायक सगळ्याकच प्रायज दितलो. कितें कशें हांव आनी राजश्री करता तेन्ना म्हणलें सगळ्याचें सगळें बरें आनी जवळ जवळ तांणी जे पारंपारीक आसा गोंयचे ते सगळे इन्क्लूड केल्ले आनी एवरी डिश वॉज गूड. आतां म्हाका सांगा आतल्यान कशें काडपाचें. सो म्हाका दिसता कोणाक प्रायज मेळना ताणें अशें समजूं नाका की म्हाका प्रायज मेळना. तुका मेळना प्रत्येकाक ते शब्दांक दिवप शक्य ना. मे बी तुका कितें सर्टिफिकेट्स मेळटले. सो कोणाक मेळ्ळें ताणें वगेर वचचें न्ही आनी कोणाक मेळना ताणें दुख्खी जावचें न्ही. फातयांचे परीक्षक म्हणून आतां फातयांचे परीक्षक म्हणून जेन्ना म्हाका आपयलें तेन्ना हांवें धरलें कितें ह्यो शेवत्याच्यो फातयो, मोगऱ्यांच्यो फातयो, जायांचे पड किंवा इतर ज्यो फातयो गोंयांत चलतात आमी वतना येतना पळयता मार्केटांत पळयतात तसल्यो कितें तरी आसतल्यो. म्हणून हांवें कितें केलें हांव गेलें मार्केटांत आनी मार्केटांत नवे नवे कसल्यो फातयो घाल्यात त्यो पळोवया. कितें आतां नवीन भुरगीं नवीन लोक आयला तो नवो शोध लायता ताजे आपल्याक थोडे तरी खबर आसूंक जाय म्हणून हांव मार्केटांनी फिरलें. जेन्ना म्हाका मनस्वितायेन सांगलें की तूं एक परीक्षक म्हणून जाय त्या बरोबर हांवें सांगलें ओके हांव परीक्षक म्हणून येता, पूण हाजी म्हायती पयली परीक्षकाक आसूंक जाय फाती कशी घालप आनी फाती कशी टायट आसूंक जाय काय विळविळीत आसूंक जाय काय ल्हान आसूंक जाय व्हड आसूंक जाय, बोकोडयो कितलो, शेवती कितली, आबोली कितली आनी इतर आज पळय त्यो फातयो घाल्या 80 फातयो आसात काय वयर 80 आमकां खरें सांगूं कश्ट जालें सामकें. आमकां खरें तकली म्हजी जाल्यार भेरेली. आतां मागीर बक्षीस कशें करुया हांवें विचारलें चित्र आतां एक सांगलें पळय म्हळें आमी शॉर्टलिस्ट करुया हातूंतली म्हळ्यार थोड्यो पयलीं काडुया खंयच्यो बऱ्यो दिसता तुका आनी म्हाका दोगांकय खंयच्यो आवडटात त्यो पयलीं काडुया. तशें करून आमी पयलीं 1 2 3 4 म्हणटा ती बरी दिसता म्हणटा म्हणटा सगळी बरी दिसता. तुमकां सांगता तुमची सगळ्यांचे पयलीं अभिनंदन. हांवें फक्त तुमकां मनांतल्यान हांव तुमकां सांगता इतल्यो बऱ्यो फातयो हांवें आजन्म पळोवना. नासनूरकर मॅडम इतकं सुंदर बोलल्यात त्या फातियाच्या संदर्भात त्यामुळे मी अजून काही तुम्हाला
वेगळं सांगायला पाहिजे असं काही नाही आहे. त्यांनी जे मत इथं व्यक्त केले त्याला मी सहमत आहे. आणि खरोखर वेगवेगळे रंग आणि वेगवेगळ्या बांधणी, फुलांची जी बांधणी आहे, एक अशी भाती आहे की दुर्वा ज्या आहेत त्या दुर्वा तशाच न ठेवता त्याला एक छान शेप दिलेला आहे, एक आकार दिलेला आहे त्या दुर्वांना. आणि रंगसंगती ज्याला म्हणतो की पहिला एक रंग, दुसरा फेंट, पुन्हा डार्क, पुन्हा फेंट, असं 4-5 लेअरमध्ये त्या बांधल्या कशा. आणि केळीच्या, मला वाटतं त्या कमळाच्या पानामध्ये सुद्धा खूप सुंदर पद्धतीनं त्या बांधलेल्या आहेत. हा खरोखर सांगते की तुमच्या हातांना सलाम, गोमंतकचे आभार, धन्यवाद. आपल्याकडे काय आपल्याला दिलेली ड्युटी म्हणूया आपण, की आम्हाला जे आमच्या आई, आजी, काकू, मामी, मावशा यांच्याकडून जे खाद्य संस्कृतीचं किंवा ह्या संस्कृतीचा ठेवा संचित मिळालाय ते आम्हाला पुढच्या जनरेशनला द्यायचं आहे, हो ना. तर गोमंतकनी हे जे काम केलंय की आज श्रावणामध्ये प्रत्येक घरामध्ये इतके पदार्थ बनले या स्पर्धेनिमित्त, हे आपल्या मुलांनी बघितलंय, आज चाखलंय हे सगळं. आणि त्यांच्या नकळत त्या पिझ्झा संस्कृतीच्या अगेन्स्ट हे त्यांना खायला, कौतुक करायला मिळालंय की हा, माझी आई पण अशी मस्त बनवते, हो की नाही. म्हणून तुमच्या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन, कौतुक आणि गोमंतकचं विशेष विशेष कौतुक. तनिष्का प्लॅटफॉर्म हो बायलां खातीर म्हत्वाचो आसा. आणि जे बायलांचो जो टॅलंट आसा तो खंय तरी बायलांनी दाखोवपा खातीर तनिष्का हो प्लॅटफॉर्म प्रत्येक बायलां खातीर म्हत्वाचो आसा. आणि ह्या प्लॅटफॉर्माची प्रामुख म्हणजे आमची मॅडम, आमी मॅडमी कडेन उलोवया की ह्या तनिष्का बद्दल आमकां आनीक जाणून घेवया. मॅडम, आयज येदो व्हडलो आमी कॉम्पिटिशन दवरलें आनी प्रोग्राम दवरले, तसोच आमकां प्रतिसाद सुद्धा भरपूर लोकांचो मेळ्ळो, बायलांचो मेळ्ळो. तनिष्का बद्दल कितें सांगते? तनिष्का गेल्या वर्सा आम्ही सुरू केली ही ॲक्टिव्हिटी आणि बायलां खातीर ही ॲक्टिव्हिटी आसा. महाराष्ट्रान 10 वर्सां जाली ही ॲक्टिव्हिटी सुरू होऊन. आणि गोमंतकान ही बायलां खातीर जेन्ना सुरू केली तेन्ना इतलो भरघोस असो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो. आणि दुसरं वर्ष असं आम्ही श्रावण थाळी आणि फुलांची फाती कॉम्पिटिशन आयोजित केली. आणि या वर्सा आम्ही, फाटल्या वर्सा आम्ही दोन कडे आम्ही कॉम्पिटिशन दवरलेली, एक नॉर्थान आणि एक साऊथान. पूण ह्या फावटी आम्ही 5 गांवांन ही कॉम्पिटिशन दवरली. काणकोण, मागीर बेतोडा, मागीर पणजी, मागीर वास्को आणि कुंकळी, अशी 5 कडे ही कॉम्पिटिशन आसा. आणि तुम्ही आज पळयलेच की कितली बायलांनी इतलो भरघोस असो प्रतिसाद दिला आमकां. आणि फाती कॉम्पिटिशनान 80 बायलां आशिल्ली. आणि श्रावण थाळी कॉम्पिटिशनान 30 बायलांनी पार्टिसिपेट केले. आणि एक तुम्ही थाळी पळयली जाल्यार तुमकां दिसतले इतली व्हरायटी. लोक असे म्हणटात की गोंयान सगळे जण सकाळ पासून रात मेरेन सगळे नुस्तेंच खातात, पूण तशें ना. गोंयान शिवराकय इतली व्हरायटी आसा आमच्या जेवणान, पूण ती व्हरायटी आमकां अशी भायर रेस्टॉरंटान, हॉटेलान दिसना. ते लोकांक जे टुरिस्ट येतात तांकां दिसता की गोंयान कोण शिवराक खायना म्हणून. पूण तेचे खातीरच की आमचो गोव्याचो शिवराक जी स्पेशालिटी आसा ती लोकांक कळपाक जाय. आणि श्रावण म्हयन्यान चड करून सगळे शिवराक, म्हणून आम्ही असे चिंतले की या बायलां खातीर आम्ही अशें कितें तरी कॉम्पिटिशन हे करूया. आणि खुबशीं बायलां अशी आसा न्ही की जी घरा कडेन काम करतात, जॉब करनात आणि त्यांचो असो पयस म्हणटा न्ही, ती काम करतात, ती त्यांच्या धाकलो एरियांनीच काम करतात. तर तांकां अशें कितें तरी प्लॅटफॉर्म जाय की ती कितें तरी करूं शकता. त्यांच्या भितर आत्मविश्वास ना की हांव हे करूं शकता म्हणून. आज जी बायलां आयली अशी मातशी भीत आयली, हांवें अशें केलां, हांवें तशें केलां, जातलें न्ही गो, हे बरें दिसतलें न्ही गो अशें. पूण तो आज तेंचो आत्मविश्वास पळोवन इतलें बरें दिसता की चला ती बायलां खंय तरी करपाक शिकली. ती घरान करताच, पण तांकां अशें दिसता की हांव भायर वचून कांय करूं शकना म्हणून. पूण आज तेणी सगळ्यांनी इतलें बरें केलां. आणि आमची जजेस जी आसा तांकांय प्रश्न पडला की कोणाक नंबर दिवपाचो, इतली एंट्री आयली. तर हे बायलां खातीर आसा. आनी बायलांनी एन्जॉय हो म्हयनो, श्रावण म्हयनो बायलां खातीर एन्जॉय करपाचो, मजा करपाची, आनंद उत्साह त्याचो म्हयनो.
आमी सगळ्यांचो जो टॅलंट आसा प्रत्येक बायल मनशेचो टॅलंट जर आमी पळोवपाक गेल्यार तेंच्यांनी वेगवेगळ्या तरेच्यो फांत्यो वेगवेगळ्या फुलांच्यो फांत्यो घातिल्ल्यो आनी वेगवेगळ्या म्हणटा तश्यो आमच्यो श्रावण थाली सुद्दां आशिल्ल्यो. श्रावण थालयेन आमी जर पळयत जाल्यार 33 बायलांनी ह्या सर्तीन भाग घेतिल्लो आनी जर फांती पळयत जाल्यार 80 बायलांनी ह्या सर्तीन भाग घेतिल्लो. खऱ्यांनीच सगळ्यो 80 फांत्योय बऱ्यो दिसताल्यो आनी सारक्यो सुंदर अश्यो दिसताल्यो आनी ज्यो श्रावण थाली आशिल्ली ती सुद्दां सुंदर अशी बायलांनी सजयलेली आपल्या आपल्या तरेन बायलांनी ही जी श्रावण थाली आसा ती सजून ह्या सर्तीन भाग घेतलेलो. पूण खऱ्यांनीच आमी ह्यो श्रावण थाली आनी फांती पळयल्यो हांकां आमी सगळ्यांकूच बक्षीस हें दिवंक शकली ना. बट ह्या बायलांक ज्यांच्यांनी आपलो जो टॅलंट आसा तो वेगळ्या तरेन ज्यांच्यांनी मांडलो तांकां खंय तरी बक्षिसां मेळिल्लीच आसा. जाल्यार खऱ्यांनीच बायलांनी आमकां बक्षीस समज जर मेळोंक ना जाल्यार खंय तरी फाटीं रावचें न्हय आनी जाता तितले फुडें फुडें सर्तीन भाग घेवन आपलो जो टॅलंट आसा तो दाखयत रावचो आनी अश्योच कार्यावळी आमी घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.